मार्कूचें शुभ वर्तमान. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान कार्फानांत आयलो तेन्ना तो गरो आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकवटलो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. त्या लोकांक तो प्रवाचन करिनासतना 4 जाण आर जालोल्या एका मनशाक उखलून ताचे सोरशी घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशी हाडूंक जायनासलें देखून जेजू आसलो ते जागावेले नोले काडून तांणी पाटोस उक्तो केलो आनी आरकाराक आसलो ते हातूंना सयत देंवयलो. तांचो बावाट पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, पुता, तुजी पातकां भोगसली. तेन्ना थंय बसून आसलोल्या कांय धर्मशास्त्रांनी आपल्या मनांत चिंतलें, हो अशें उलयता तें कितें? देव निंदा करता हो. एकल्याच देवाक सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जातात? ते तांचे भितर चिंततात म्हूण आपल्या मनांत रोखडेच वळखून जेजून तांकां अशी जाप दिली, तुमच्या मनांत तुमी अशें कित्याक चिंततात? आरकाराक सांगूंक तुजी पातकां भोगसली वो उठ तुज्या हातून घे आनी चल, हातलें खंयचें उदीक सोंपें. पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसोची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनांत रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ तुज्या हातून घे आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपले हातून घेवन सगळे उजीर थंयचो भायर सरून गेलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी देवाक परकोणून म्हणूंक लागलो, असलें आमी केन्नाच देखलें ना. देवाचें उतर हें.